Just imagine. Just imagine. Just imagine. जायत्या फावटी ह्या पॉलिटिशना वांगडा जस्ट इमॅजिन करता. केन्ना केन्ना ते जाय ते सांगता, हांव तांकां विचारता एक आनी ते सांगता भलतेच आनी मागीर कॉमेडी जाता. पूण सदांच अशें जाता अशें ना. रिसंटली आय स्पोक टू निलेश काब्राल एंड इट वॉज माय वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग कॉन्वर्सेशन आय हॅड. Just imagine. आनी कितें खबर, सुस्ती कशी मारल्या न्हू आयज मातशी निलेश. ह्या दिसांनी मरे सामकी थंड गोयडी घेवन ओग्गी न्हिदपाचें. वाजेला कितें रे तूं? बरें तशें जाल्यार मेळचें तर अशें मदीं मदीं केन्नाय, कांय ना सांगपाक. शे ते नाकाक हात लायता मागीर तोच हात आमकां लायतलो मरे. आनी कितें खबर? निलेश बाब, तुमी आतां ट्रिपल कॅमेरा फोन तसो बॉल्सान कित्याक दवरतात? अरे 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 फोन कित्याक डिस्ट्रॉय केलो तुवें आतां? आमचें स्टिंग ऑपरेशन बी करपाची तयारी केल्ली कितें? धड न्हू तूं आयज वाजेल्ल्या भशेन जाता न्हू रे निलेश, सामकें जीव वाजेला. Just imagine. निलेशान आपलो फोन फोडलो. आतां तो वेब सिरीज कसो पळयतलो? लोक प्रुडंट चड पळयता आनी वेब सिरीज नेटफ्लिक्स, एमेझॉन प्रायम हे बी लोक पळयता. थिएटरां बंद आहा न्हू, थिएटरां बंद म्हणटकच पिक्चरां OTT प्लॅटफॉर्मार रिलीज गेली वतात. डिश्क 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 वतात मरे. रिसंटली फॅमिली मॅन 2 ही वेब सिरीज बरीच हिट जाली. त्या फाटभुंयेर आमी आमच्या गोंयच्या एका खडेगाठ लिडराक मेळ्ळे, हू इज नोन टू बी द आयडियल फॅमिली मॅन ऑफ गोवा. See, he is looking after his own family. Then he has a football family. And he says, constituency is my family. Fishing community is my family. The original family man of Goa, Churchill Alemao. Just imagine. Churchill, आज तुझ्याकडे हांव पॉलिटिक्स बीन कांय डिस्कस करपा ना, नाका त्यो. आज मातशे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स डिस्कस करुया. म्हणजे हे रे वेब सिरीज, यूट्यूब, डिजिटल मिडिया, थिएटर, मल्टिप्लेक्सीस. चर्चिल, तुवें लास्ट थिएटरान वचोन पिक्चर केन्ना पळयल्लें? हांव फिशर मिनिस्टर आसतना. फिशरीज मिनिस्टर आसतना म्हणजे खंयच्या वर्सा रे? वीच इयर? You can say 1989, 1994. 1994 तो गोविंदाचो तो पिक्चर येयल्लो मरे. नांव कितें बरें मरे तेजें? आमगे फिलीप बाबू. अरे आमगे फिलीप बाबू न्हू रे, राजा बाबू पिक्चर तो. गोविंदाचो राजा बाबू पिक्चर येयल्लो त्या वर्सा. तेन्ना ऑलमोस्ट 30 years ago. 30 years ago मरे. हांगा प्रॉब्लेम कितें 30 years म्हणल्यार कितले वर्स जालें ना. हांव सांगता 30 years म्हटल्यार 30 वर्सां. 30 years म्हणजे 30 वर्सां. चर्चिल रेस 3 पळयला मरे थिएटरान तुवें? तेणें हालीं तेंपार पिक्चर पळयला मरे तुवें आनी म्हाका फट मारता 30 years ago म्हणून. चर्चिल, फट कित्याक मारता रे तूं? फट कोणा लागून मारता? लॉकडावना लागून फट मारता? आतां थिएटरां बी बंद आनी कांय ना, मल्टिप्लेक्स सामकें थंड पडल्या. 7 तासां पळय, चड तासां पळय. ते काय बरे 50चे पॉपकॉर्न 250 रुपयान विकताले, 20ची चाव 150 रुपयान विकताले, 150ची तिकेट 500 रुपयान विकताले. आतां कितें? सारकें तास. आतां सगळे OTT प्लॅटफॉर्मार स्विच जालेले आहा.
मिर्जापूर सीझन 3 केन्ना येता खंय? ते म्हाका खबर ना. चर्चील हे यूट्यूब चॅनल काडटा पळय आपलो ओन आनी तेजेर व्हिडियो अपलोड करता पळय, ते कितले जोडटा आसतले रे? लाखांनी तिंगा दंड जाता, कोट्यांनी दंड जाता तिंगा, करोड रुपीज दंड जाता. करोडांनी ना रे, इतले जायना रे चर्चील ते. पळय मरे. म्हणजे अमर बाबू फटास्की बी करोडपती तर. आणि चर्चील हे धंदो कितें धंदो? युट्यूबर्स आर्टिस्ट ते धंदो साऊंड सो आठवड्याचो बाजार टायप वर्ड धंदो. Just imagine. सुनील देवळीकर कितें म्हणटा पळय न्हू तें आयकून सामको शॉक जालो हांव पयल्या फावट. कि खाओ पिओ मजा करो. अरे खावो पिवो मजा करू खंय हे सुदिनाक जाला कितें? आनी विश्वजितान हांगा कितें म्हटलें तें आयकून म्हाका अजाप जाला, पण तितलें जावंक ना रे, कित्याक म्हाका खबर आसा सद्या कितें जालां. स्ट्रेंज रिएक्शन मरे. आमकां काय उलोवपाचो अधिकार ना म्हणटा तो. आतां हेजो मिनींग कितें तो आमी फुडल्या एपिसोडान आमी सोदून काडया. BJPन येवन तो आतां दुख्खी जाला कसो दिसता आयकल्यार हे स्टेटमेंट विश्वजिताचे. पण BJPन सद्या सगळ्यांत सुखी कोण आहे कोण सांगा? पळयात हे दोगूय पक्ष हांगा ढासळपाच्या वाटेर पावलो तरी हे दोगूय सारके टेरासार रावले आनी पॅनोरामीक व्ह्यू एन्जॉय करतात. सावयकर तर ओपनली मिडिया फुड्यान दिसाचो सीएमाच्या बंगल्यार कितें हाडपाक लायता पळय. एक लार्ज विस्कीचो हाड बेगीन, एक लार्ज विस्की हाड बेगीन हाड मातसो. म्हाका मरे विस्कीन इंट्रस्ट ना रे. म्हाका ते एंटीबॉडीज कॉकटेल म्हणून कितें येयला पळय ते पळोवपाक जाय कशें लागता तेंची कितें जाता पळय भितर. ट्राय दॅट एंटीबॉडीज कॉकटेल सॅटर्डे नायट. आतां मायकल लोबो BJP मिटिंगेक येयला पण कितें हात दाखोवपाचें सोडिना तो. Michael is sure with his hand. But why Nilesh is looking confused here? ह्या सायडीक वचूं काय त्या सायडीक वचूं? कितें करूं? कोणाक सोदता? कोणाक पळयता? कितें करता? Just imagine. Michael, कसो आहा तूं? What do you like to have? Tea, coffee? I would like to. You would like to only pay the bill. ही MLA's न्यू कॅन्डिडेट सध्या फक्त वायफाय फ्री. तू कितें म्हणटा सध्या? Garbage free. हे इन माय चायल्डहूड मरे एवरीबडी यूज टू बी सो फ्री. दूरदर्शन वॉज ऑल्सो फ्री. I remember those days. हाऊ कॅन यू रिमेंबर माय चायल्डहूड डेज? माझ्या चायल्डहूडान घुसता कितें बॅक सायडीन. मायकल, what is that one thing you will always find in Deepak Pavaskar's wallet? The tender form. When was the last time CM happy with you? When I showed him this piece of land, What happened later? he saw this. He saw this, he purchased and he conquered and he sold it before elections. How do you see Pramod Sawant in 2022? Ex-Chief Minister. Oh, pandemic has paralyzed us, Nare Michael. Samke pandemic has created havoc all over. But because of this pandemic, Because of this pandemic, kire Michael? we are completing 5 glorious years. Congratulations. But while saying this, why are you not looking so happy? Just imagine. मित्रांनो, तुम्ही खूप कडे पळयलां किंवा अनुभवला आसतले जो ऑफिसान मरता आनी काम करता तेका केन्नाच फावो तो रिस्पेक्ट आनी पोजिशन मेळना. मागीर करप कितें असल्या मनशांनी? म्हाका आतां एडवायस जाय, मार्गदर्शन जाय की ऑफिसान एक्झॅक्टली काम करप तरी कशें. हांव रवी नायकाक विचारतां, तो मातसो चड शाणो न्हू, आय मीन तो मातसो चड हुशार, म्हणजे एक्सपिरियन्स इतली वर्सां पॉलिटिक्सान आसा. सो हांव ताका विचारतां की ऑफिसान कशें कितें काम करप. Just imagine. रवी बाब, आयज मातशें तुमचें मार्गदर्शन जाय आमकां.
काम करता तो स्टाफ सुखी काय काम करिना तो स्टाफ सुखी? काम करिना बरें चुकोन केलें सुद्दां जाल्यार काम कित्याक करप? सायबा बरीच पडा अनुभवाचे बोल कळ्ळें न्हू. सामकें कळ्ळें. सुखी कर्मचारी जावपाक हांवें कितें जावप? आळशी गुरुजी शी हार्ड वर्किंगाची न्हू लोक धजा उडयता. स्मार्ट वर्किंग करपाचें म्हणटा. स्मार्ट वर्किंग म्हणजे एक्झॅक्टली कितें? वा स्मार्टली चस्मा काडिनासतना डोळे पुसू येता. म्हाजे तुमी डोळे उगडले आयज रवी बाब. कळ्ळें तुका. कळपाक लागला थोडे म्हणजे स्मार्ट वर्किंगाच्या नांवा सकयल वर्किंग एफिशियन्सी अशीच आमी कमी करूया. कमी करूया शुअर. म्हाका डेली ऑफिसान लेट जाता. सायबाक कितें बंडल मारूं? पावस येयलो. डेली नोव्हेंबरान सुद्दां हेच सांगू. बरें ऑफिसान जॉयंट प्रोजेक्टाचेर काम करतना कितें केल्यार बरें? पिशीपणा रवी बाब पिशापणां करपाची एक रिहर्सल मारया न्ही मातशी. म्हाका कोणें विचारलें की हाव मेनी मंथ्स मेक 1 year. कितें आन्सर दिवं? 13 months. पावर परफेक्ट. शाणपणां कोणीय दी शकता पण पिशापणाची ट्रेनिंग दिवपी खूब कमी मनीस ह्या संवसारान आहा. तांकां वालोर दिया. काम चुकोवपाक पिशापणां केल्यार पुरो जातली. आनी कांयच करपाची गरज ना. ओके करपाची गरज ना. बरें आनी ऑफिसान जी प्रोडक्टीव आवर्स आसता पळय ती कशी युटिलायज करप? खायत रावपाचें आनी मागीर पबजी केन्ना खेळप? तर गॉसिपींग केन्ना करप? स्टाफान उलो मारलो जाल्यार मागीर कितें म्हणपाचें? कितें रे ओह येस एटिट्यूड कितें रे. आनी ऑफिसान कोणें मातशी आपल्याक हेल्प कर म्हटली जाल्यार कितें करप रवी बाब? ओके म्हणजे धपक्याक काम करपाक जायना कोणाचेय बीन त्रास करप त्या मनशाक इरिटेट करप. ओके नोट केला नोटेड. कळ्ळें न्हू. कळटा रवी बाब कळटा. इन शॉर्ट एटिट्यूड इन ऑफिस हॅज टू बी लायक हांव सारको हे स्वतंत्र बरें म्हणजे इंडिपेंडंट. कोणाचीच गरज ना आपणाक. नाका म्हाका गरज ना. फॅन्टास्टीक रवी बाब फॅन्टास्टीक. म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू बी हॅप्पी बी दॅट मिनिमम गाय अशें मरे. हे बैल पळय आसा पळय. नो रवी बाब मिनिमम गाय. दीस गाय मीन्स नॉट दॅट गाय बैल म्हस पाडूक. गाय मॅन गाय. बैल पावता बैल हांगा पावले खंय जाणा हांगा ते चिरपुटे दुकानाचे पावले ते गेले केळी खाली बैलांनी. कळ्ळें न्हू. हू इज दॅट बैल? तो बैल कोण तरी आसा ते बैल हें करतात. बरें डायरेक्ट नांव घेना जाल्यार उखाण्यान तरी घे न्हू. आमी कोणाचें नांव घेना. कोणूय करा कितेंय करा. हांव म्हाका नांव घे त्या बैलाचें. कितें आवडलें? Just imagine. चला तर मित्रांनो येता हांव. मेळटा तुमकां फुडल्या आठवड्यान आनीक एपिसोड घेवन. तो मेरेन बरे भशेन रावा. आपल्या आरोग्याची काळजी घेया. पावस भरपूर पडटा कळ्ळें. चला येता मेळटा फुडल्या आठवड्यान. बाय. Just imagine. Just imagine. Just imagine.